सर उलयता four सर questions. जालो टाइम Answer पळय comparative statement करून पळयला. I have got this statement. Different answers for different questions. म्हणजे एका कडेन लायबिलिटी 20,000 म्हणटा, एका कडेन लायबिलिटी 16,000 म्हणटा. This cannot be. That is what I was telling you, that your answers have to be in conformity. It cannot be like this. You yourself call for all the answers and verify. आता विचारणे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. येदो व्हडलो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हांगा टायम पास करून तो क्वेश्चन गेला. आमकां हाफ एन आवर डिस्कशन जाय ऑन द स्टेट ऑफ फायनान्सीस ऑफ द स्टेट. काल न्यूजपेपर म्हणटा आमी वी आर इन अ फिस्कल मेल्ट डावन. आमचे खंय पावल्या 12 बिरेस्तार जाल्या पयशांचे. स्पीकर सर म्हाका दिसता प्रश्न विचारपाक उबो रावला. प्रश्न सोड, प्रश्नान कितें विचारतलो? तूं येदो व्हडलो प्रश्न 1 मिनटान कितें स्पीकर जाता? सर हे चलचें ना. म्हाका तेणी प्रश्न येदो व्हडलो विचारूं नये. फायनान्साचो क्वेश्चन एक मिनटान जाता. आता you have shown as 16,268. आता in this you have not shown the loans taken by various autonomous bodies. Corporation आणि मी घेतलेलो लोन पळय which is more than 5,100 is not in the reply, sir. So more than 5,192. So the total goes more than 21,000 crores. आता actual borrowing of the state capital expenditure answer are given, various answer are given. दिगंबर कामतीन जो LAQ नंबर 13A विचारला पळय तितून सांगला 1,767 म्हणून आणि हॉनरेबल MLA मेंबर रवी नायकान विचारला पळय तितून सांगला 2,148 म्हणून. तर दोन सेम क्वेश्चनाचे दोन वेगवेगळे रिप्लायज आसा सर. सर ऑलमोस्ट 40% यू हॅव स्पेंड ऑन कॅपिटल ऑन द कॅपिटल एक्सपेंडिचर. सर 40% अमाउंटाचो कितें जालो? इट इज 40%. सो 2,148 minus 1,288 you have spent. So 859 crores तुम्ही खंय मोडले? आयज पर्यंत आमी जे लोन घेतला ते विदीन लिमिटीन घेतला. तो 16,000 कोटी जे आहा पळय न्हू हे फक्त कितें आतांच्या ह्या 3 वर्सांक आनी 4 घेवंक ना. इट इज फॉर लास्ट 10 years. इट इज गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. त्या खातीर लोन But I want to know where you spent it, sir. I want to know कॅपिटल एक्सपेंडिचर आसा पळय कॅपिटल एक्सपेंडिचर तुम्ही रिप्लाय दिला की यू हॅव स्पेंड 1,288. उरलेले पयशे खंय मोडल्या? 40% खंय मोडल्या म्हाका रिप्लाय जाय. स्पीकर सर आमी जे लोन काडटा पळय न्ही ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेरूच स्पेंड करता. आमी हे जे पयशे तुमचा रिप्लाय सर दॅट इट इज Question hour is over. I am going for 0 hour mention.